केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यालयात वंदे मातरम गीताचा अपमान झाल्याचा आरोप करीत कुशावती जिल्ह्यातल्या भारतीय जनता युवा मोर्चान कुडचड्या काकोडा नगरपालिके सामकार शांतिकायेचे आंदोलन केले। राष्ट्रीय प्रतिकाविषयीच्या मानापरस राजकीय मतभेद श्रेष्ठ आसूंक फावना अशें मत युवा मोर्चाच्या वांगड्यांनी उक्तायला। पळया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आमचो प्रोटेस्ट आसा तो काल सोनिया गांधीन जे आमचे वंदे मातरमाक इन्सल्ट केलो खरगे। तुमी तो रील पळयलाच आसतलो, व्हायरल जाला, सगळे कडेन पावलो आसा। एक आमचो वंदे मातरम आनी एक फ्रिडम फायटराक हो इन्सल्ट जे आमचे काँग्रेस पार्टी आसा पळय तेंच्यांनी इन्सल्ट केल्लो आसा। आनी हो जो वंदे मातरम आसा पळय ते 19th सेंच्युरीक नॅशनल एंथम करपाचें गांधीजीन सांगलेलें। बट त्या टायमार कितें जालें, जिन्ना आसा पाकिस्तानाक तेणें कितें सांगलें हो आमकां एक्सेप्टेबल ना। सो तेंच्यांनी कितें म्हणलें फक्त 2 पॅरा आसा ते यूज करतले। आतां इतली वर्सां जाली ते आमची हिस्ट्री आसा पळय ती आमकां याद उरली ना। आमी फक्त 2च पॅरा म्हणटाले, पूण आतां 150 इयर्स जाले तेन्ना आमचे पंतप्रधान मोदीजीन कितें म्हणलें की ते सेलिब्रेट करया। आतां आमच्या भुरग्याक हे यूथ पिढी आसा पळय तांकां ती मुखाल्ली आमची स्टान्स आसा पळय लास्ट 4 स्टान्स ते आमकां खबर आसा। लास्ट मुखाल्ले फर्स्ट स्टान्स खबर आसताले पूण सगळे स्टान्स खबर आसनासलेले। सो हांव आमचे पंतप्रधान मोदीजीक म्हणटा कॉंग्रेच्युलेट करता जे आमच्या भुरग्यांक एक इनिशिएटीव घेवन समजोवपा सारकें। भायरूच म्हणल्यार तेजी तत्व सगळें सांगलां, वंदे मातरमाचे सगळे आमकां घडोवन सांगलां। म्हळ्यार आमकां कशें भारत माताची कशें रिस्पेक्ट करपाक तें आसा। पूण काँग्रेस पार्टी इतले सकयल म्हणल्यार अशें इतले लो स्टँडर्ड केला की एक आमची परंपरा वंदे मातरम जे आसा ते एक रिस्पेक्ट करना, फ्रिडम फायटराक रिस्पेक्ट करपाक सोदना। सो हांव तो निशेध करता। आज आमकां प्रत्येक भारतीयांक एक गर्वाची गोष्ट, कारण फर्स्ट टायम इन द इंडियन हिस्ट्री वंदे मातरम हे आमी एक आमचे जे नॅशनल इम्पॉर्टन्स आसा, जशे आमचे नॅशनल एंथम आसा तशेंच नॅशनल इम्पॉर्टन्स आमी हाका दिल्ले आसा। ह्या वंदे मातरमाच्या स्लोगना थ्रू आनी ह्या जे पोयम तांणी बरयली ताजे थ्रू आमकां व्हडले क्रांतिकार आमकां स्वातंत्र्य सैनिकाक हाजो एक खूब हें घेवन मुखार सरिल्ले आसात। पूण आज जे आमी काल पळयलें की काँग्रेसीचे लिडर हाका वंदे मातरम जेन्ना म्हणपा जाला तेन्ना ताका निशेध करता किंवा तेन्ना तांकां ऑब्स्ट्रक्ट करतात ही खूब चुकीची गजाल आसा। वंदे मातरम म्हळ्यार आमी ह्या भारत देशाक आमच्या भारत मातेक वंदन करतात। आमी ह्या भारत मातेचे जे आमचे भारत देश आसा ताका जी तांची संस्कृती आसा ताका वंदन करतात। आनी जेन्ना ह्या भारत देशाच्या भारत मातेक जेन्ना हे अशे काँग्रेसीचे लिडर अपमानीत करताले तेन्ना खंयचोच युवा ओगी रावचो ना। आनी आज आमी हे जे आमी युवा आसात हे मोर्चा तर्फे आमी रिप्रेझेंट करपाक आयल्यात की जेन्ना अशें केन्नाय आमच्या भारत देशाक किंवा भारत मातेक जेन्ना असो अपमान जातलो आमी ओगी रावपानात। आख्खे भारतभर इंडिपेंडन्स डेयाचे सेलिब्रेशन जालें। आख्खे जे भारतीयांनी काल खूब एन्थुसियास्टीक सेलिब्रेशन अशें केलें, पूण खंय ना खंय काँग्रेसीन हातून आपले जे मनसुबे आशिल्ले ते मुखार हाडले। काल खंय ना खंय काँग्रेसीन तांची जी लिडर आसा खरगे तशेंच सोनिया गांधी हेंच्यांनी आमचे वंदे मातरम गीत जे आसा ताच्यात इन्सल्ट केल्ले आसा। आनी आयज आमी सगळे युवा कार्यकर्ते हांगसर तांची ह्या कर्तृत्वाचे निशेध करपा खातीर जमल्यात। काँग्रेसीची दुर्बुद्धी म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटात। दर वेळार खंय तरी खंयच्याय तरी स्टेटीचे इलेक्शन तोंडार पावले आसतना ही राजमाता आनी तो राजकुंवर जो यंगस्ट आसा हांकां खंय तरी शेण करपाची तेंची एक वृत्तीच जाल्ली आसा। म्हणजे खंय तरी आपले बुद्दीन म्हणटा तशें आपल्या पांयार खंय तरी फातर मारून घेवपाची तेंची एक वृत्ती जाल्ली आसा। काँग्रेसीक हारोवपाक आनी कोण नाका, भारत मातेक खंय तरी इन्सल्ट करप, देशाचो खंय तरी अपमान करप। वंदे मातरमाक जेन्ना इन्सल्ट करता तेन्ना खंय तरी आपल्या आवयक इन्सल्ट करता काय कितें, खंय तरी भारत मातेक ह्या भूमातेक जेन्ना आमी माता म्हणटा ती माती आमी कपलाक लावन घेतात पळय न्ही, हेका इन्सल्ट करता काय कितें। आनी हे फाल्यां सत्तेर आयले, आयज ही माकड खेळ खूब चालू आसा।